नवीन कितें तरी शिकूंक मेळटा, पॉझिटिव्हिटी भुरग्यांक खूब मेळटा आनी घरा कडल्यान पयस रावप, दुसऱ्या भुरग्यांक मेळप, इट्स लायक अ फॅमिलीज. आनी हांगा इट्स अ सेफ प्लेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन. आनी जे एक्टिविटीज जी शिकतली ती प्रोफेशनलाच्या अंडरूच शिकतली. दे हॅव देअर प्रोफेशनल टिचर्स आर गोन टू टीच देम. आनी म्हाका दिसता आय जस्ट वीश एस्पायर समर कॅम्प रोटरी ऑफ म्हापसा मिलेनियर ऑल द बेस्ट. आनी तांच्यांनी असल्यो खुबश्यो एक्टिविटीज करच्यो, समर कॅम्प घडोवन हाडच्यो आनी ते एवरी इयर करता. This is a summer camp that the group does every year for the kids of Goa. The idea is to impart knowledge, skills, and empower the youth for the future generations and for Goa. The purpose of the summer camp is again to empower the youth and to help and to ensure that we have a well-rounded, a well-formed Goan youth for the future. This is a camp which is done free of cost and it is a contribution of our group to the society of Goa. आणि म्हापशा रोटरी मिलेनियन्सान तेंच्यांनी बरो इनिशिएटीव घेतला की भुरग्यांक हो कल्चर आमचो शिकोवचो आनी फुडें व्हरचो. आनी थँक्यू म्हापशा रोटरी मिलेनियन्स तेंच्यांनी म्हाका हांगासर आपयलो. ह्या वर्सा आमी एस्पायर समर कॅम्प 2024 खुबश्यो नवीन एक्टिविटीज हाडला. वी आर ट्रायंग टू प्रमोट दी गोवन आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, ड्रामा अमंग्स द किड्स. Yoga is something which is again being promoted and encouraged in the students. We have received more than 60 participations आयच्या समर कॅम्प 2024. लोकांक भुरग्यां कडेन मागता की तांच्यांनी हो समर कॅम्प कंप्लिटली एन्जॉय करचो. आमचे गोवन आर्ट एंड ट्रेडिशन्स कंटिन्यू करपाक, सस्टेन करपाक आनी स्पोर्ट्स सस्टेन करपा खातीर हो कॅम्प आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा. जस्ट टू टेल यू अ बिट, आमी लगोरी म्हणून एक स्पोर्ट्स तुमी आयकला आसतले, हो एक आमी इन्क्लुजन आसा आयच्या समर कॅम्पान. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.